देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सोगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आपणाक हात लायतल्यांक जेजू सोगल्यांक बरो कोत्ता. गालिल्याच्या ओस्तोंते वाटेन जेनेसारेत एक पिकाल प्रांत आसलोले. ह्या प्रांताचे दक्षिणे वाटेन कापेरनाव ह्या गांवांत जेजूचें घर आसलोलें. लोक जेजूक सोगल्या पिढ्यांक पेखोवणी दिवपी म्हूण वळखतालो, पूण कितले जाणांक ताची खरी वळख आसलोली ते ताचे कडेन कुडीची पेखोवणी घेवंक येतालेत. आत्म्याची पेखोवणी घेवंक कितले जाण येतालेत. ते संवसारी जिवीत सुखी करूंक येतालेत, पूण सासणीक जिवीत गोड करूंक कोण तरी ताचे कडेन येतालेत. लोक जेजू कडेन ताचे जिविताची शिकवण घेवन आपणाचें संवसारी जिवीत बरें व खुशाल करूंक येतात. पूण अशें करतना आमी जेजूचो खरो संदेश घेवंक विसरतात. ताणें आमकां भासायलोलें सासणीक जिवीत आमी विसरतात. जेन्ना आमकां जेजूची खरी वळख जाता तेन्ना तोच आमचें पुराय जिवीत कशे तरेन बदलूंक शकतात आनी आमी जाणो जातात. जुदेव लोक देवाचे आज्ञा प्रमाणे आपल्या रोबाच्या शेवटाक एक खेरीत बांदणी करताले. जेजूच्या वेळार ती एक पवित्रपणाची खुन्ना जावन आसलोली. जाका कोणाक पेखोवणी जाय आसलोली तांणी हे बांदणेक हात लावंक जाय आसलोलो. पूण एके रक्तपात जालोले बायलेक कळोन आयलें की पेखोवणी जेजूच्या रोबान न्हय पूण भावार्थान मेळटा. दर एका शिस्सां बरें करीत वचोंक जाय. मागुया. जेजू तोर एक वार बासांनी आमी सोंसतांव. तुजेर आमचो भावार्थ वाडय. तूं आमकां तुजो हात लाय आनी आमकां भितरली पेखोवणी फावो कर. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर पवित्र राव, खुशाल राव.